प्रिच्या भाव भयणीनो, आयच्या देवाच्या उतरान पयल्या वाचपान तशें शुभ वर्तमानान देवाचें उतर आमकां सांगता तें हें परिस्थिती आहा, हे परिस्थितीन एक एकलो एक एक भाशेन वागता आनी ते परिस्थितीन वागता आसतना एकामेका पासत वावरप, एकामेका पासत मागप गरजेचें. आमचेरूच नदर मारुया, जशें भाग्यून पावलून आयज सुरवातेक आमी उगडास केला तशें भाग्यून पावलू आपलो वावर करता, भाग्यून पावलू एक संदेश दिता, एक सल्लो दिता, तशेंच तांचे पासत मागूंक उलो मारता. आयज आमची परिस्थिती कितें? आयज आमची परिस्थिती खूब गंभीर आसा, सिरियस जाल्ली आसा. एके वाटेन आसा ही कोविडाची महामारी, दुसरे वाटेन आतां सायक्लोन येवन गेलो. जें कितें आमकां हे परिस्थितीन सांबाळपाक जावं आमकां वखदां दिवपाक वा आमचो मॅडिकल ट्रिटमेंट करपाक जे आमची इन्स्टिट्युशन्स आसात ती मातशें हाल्ललीं आसात. म्हणजे पेज चड जाल्लो आसा, सांबाळपाक कठीण जाता. दोतोर, नर्सी आनी आमचो मॅडिकल स्टाफ आसा कांसार जाल्ले आसात. इतलो वावर तांणी केला आनी आजून पासून करतात. रेस्ट घेवपाक तांकां मेळना आनी असले परिस्थितीन खूब कांसार जाल्ली आसात. जाल्यार आनीक एक पावल मुखार मारून पळयत जाल्यार जे मॅनेजमेंट करतात, जो आमचो सरकार आसा, जे मॅनेज करपाक आसात, खंय तरी कितें तरी तांचें चुकलां. भोव करून जी फोरसायट तांकां आसपाक जाय आसली, मुखार पळोवन तांणी वावर करूंक जाय आसलो, तयारी करूंक जाय आसली, ती तयारीन चुकल्यात. आनी आयज आमचे परिस्थितीन हें हाताळप एक अवघड काम जाल्लें आसा. तर असले परिस्थितीन भाग्यून पावलू कितें सांगतलो आसलो, एडवायस कितें दितलो आसलो, आयज हांव एक धाकटोसो प्रयत्न करतां हो एडवायस तुमकां सगल्यांक आयज दिवपाक, हो सल्लो दिवपाक. भाव भयणीनो, जेन्ना ही परिस्थिती बिगडलेली आसा, हे परिस्थितीन म्हणटात तें हें जे फेटल नंबर्स आमकां मेळटात, जे एक एक दिसाक जायतो लोक मरता, जायते जाण तातूंतले कोवीड पिडेक लागून न्हय पूण भिरांतीक लागून मरतात. भिरांतीन येवन हार्ट एटॅक जावन वो भिरांत येवन जी इम्युनिटी आहा ती देंवून हे भाशेन जायते जाण मरतात. तशेंच उरफाटें जायते जाण हे कोवीड पिडेन बरे जावपाक हॉस्पिटलांनी वचून बरे जावन परतून आयल्यात. तांणी आपल्या मुखार जायते जाण मेल्लीं मोडीं भायर सरतात तीं पळयल्यात. तरी आसतना आपूण घट्ट रावल्यात, भिरांत घेवन ते आपूण मरून वचूंक ना, पूण बरे जावन भायर सरल्यात. म्हणजे रिकवरी रेट आमची जायती बरी आसा. हे परिस्थितीन आमची नदर घडये पॉझिटिव्हिटी रेट आमच्या गोंयांत जी सगळ्याहून सुबेज आसा ताचेर गेल्ली आसा, आनिकूय भिरांत आयिल्ली आसा. मरणां जीं अकस्मात चडपाक लागल्यात, आंकडे चडूंक लागल्यात, ते पळोवन आमकां आनीक भिरांत दिसपाक लागल्या. आनी हे भिरांतीन जें कितें आमी करूंक जाय तें करिनासतना करूंक नाका तें केलां आनिकूय परिस्थिती आमची गंभीर जाता. हें भाव भयणीनो आयज आमकां सगल्यांक समजून घेवपाक एकदम गरजेचें. असले परिस्थितीन जायते जाणांनी आपल्या घोराब्याच्या वांगड्यांकूच एके भाशेन सोडून दिल्ले आसात. तांची पर्वा करूंक ना. कोवीड जाला देखून तांकां एके भाशेन भायर आयिल्ली कशी केल्या आनी तातूंत परिस्थिती आनिकूय पिड्ड्यार जाता. ज्या कोणाक ही पिडा लागल्या तांकां जिवपाची उर्बा येवपाचे सुवातेर मरपाची उर्बा येता. ह्या पासत आमी कितें करपाक जाय? पयले सुवातेर भिवपाची कांयच गरज ना म्हणटा तें आतां आमी आमच्या जिवितांत घालपाक जाय. खरेंच भिवपाची गरज ना. ज्या कोणाक पिडा जाल्या तांणी भिवपाची गरज ना आनी जांची घरचीं आसात, भोव करून घोराब्यान एकल्याक जाय जाल्यार सगल्यांकूच जाता, जीं घरचीं आसात तांणी भिवपाची गरज ना. पूण ते सुवातेर आनीक मातशी काळजी घेवन हांव हे पिडेचेर झुजतलो, आमचो घोराबो हे पिडेचेर झुजतलो हें मन घेवन मुखार सरत जाल्यार आमच्यान जैत मेळोवंक जाता. हांव म्हज्या जिवितांतलें उलयतां. म्हज्या घोराब्यान म्हजी मामी, डॅडी, म्हजो भाव, म्हजो नेव्यू सगळीं पॉझिटीव जालीं. आनी असल्या वेळार आमच्या घोराब्यान तांचे बराबर रावन तांकां सांगात दिलो, उर्बा दिली,
सांगलें तांकां तुमी बरीं जातलीं. म्हजो डॅडी 84 years old आनी जाणटो म्हणटोच आनिकूय घोडे त्रास जावपाक शकता. पूण जी उर्बा ताणें घेतली आयज सगळीं जाणां बरीं जावन परतून आपल्या घरा आसात. 17 days जाले हे पिडेचेर जैत व्हरून परतून पावल्या. म्हणजे हे परिस्थितीन तांकां घराब्यान सोडूंक ना. तांकां उर्बा दिली. तेच बरोबर तांचे बरोबर हॉस्पिटलान रावपाक जाय आसलें. हांव जावन हॉस्पिटलान रावलो, म्हाका कांय जावंक ना. जाल्यार एकलो आमी जो एटिट्यूड घेतात भाव भयणीनो एकदम गरजेचो. आमच्या घराब्यान जरी तर कोणाकूय कितें जालें जाल्यार ताका सोडून दिवचो न्हय. तेच बरोबर तांच्या मनान परतून परतून घालचें न्हय. कितें जातलें आतां, कोण पावतलो, कोण मरतलो, कोण जातलो असलें न्हय. पूण उर्बेवरीन जिवीत एक चियरफूल लायफ तांकां त्या वेळार दाखोवन आनी ती परतून येतात म्हणून तांकां सांगून ही घोटाय दिवन आमच्या घरच्यांक परतून आमच्या घरा हाडूंक जातात. जांचीं घरचीं वो इश्ट मित्रां बरीं नात आनी भोव करून हॉस्पिटलान आसात आनी ऑक्सिजन लेवल देंवतात आनी मातशें एक चोत्राय दवरल्यार बरी. आनी ती म्हणल्यार परतून परतून फोन करून आमी तांकां उलोवंक लावचें न्हय. कित्याक जितली चड उलयतात तितलो ऑक्सिजन चड उजार जाता. म्हणटच आमी आमच्यो मॅसेजीस तांकां धाडीत जाल्यार बरें. घडये वॉयस मॅसेजीस आमच्यान तांकां धाडूं येता आनी सगळी पॉजिटिविटी की तूं बरो जातलो, तूं बरो आसा आनी आमी तुजे पासत मागता ही तांकां खात्री आमी दिवया. तेच बरोबर तांणी आपलें जेवण बरे भाशेन जेवंक हॉस्पिटलान आसतना वखदां बरे भाशेन घेवंक आमी एक ल्हानसो एडवायस तांकां हे वॉयस मॅसेजींनी दिवपाक जाता. आयकता तेन्ना तांचो ऑक्सिजन कमी जावचो ना. पूण परतून परतून सगल्यांनी 10-20 जाणांनी दिसभर तांकां फोन करून परतून परतून तांकां उलोवंक लायत जाल्यार तांचो ऑक्सिजन कमी जातलो. ही कोवीड पिडा बडे वायट. आमच्या लंग्सान वसत जाल्यार भोव करून कोवीड निमोनिया जायत जाल्यार खूब वायट. पूण तें जाल्लें आसतना पासून बरें जावन येतात परतून. हातूंत भितर आमचो जण एकल्याचो एटिट्यूड गरजेचो. जाल्यार दुसरे सुवातेन हाका आनीक एक भाग आसा आनी तो म्हणल्यार आमचे दोतोर, नर्सी आनी हेल्थ वर्कर्स जे आसात दीस आनी रातभर कश्टोवन सगल्यांक बरी करपाक प्रयत्न करतात. जायते फावटी जायना तांचे लागीं. आनी असल्या वेळार आमचे मदलीं जायतीं जाणां जण एकल्याक बरें जावपाक जाय देखून आमी घडये तांचेर तापता. तांचेर जो भार आसा तो आनिकूय वाडयता. असल्या परिस्थितीन जरी तर तांणी आमची सेवा करपाक जाय, आमकां इलाज दिवपाक जाय, तसल्या वेळार तांकां आनिकूय हे भशेन प्रेशर घालीत जाल्यार तांच्यान काम करूंक जावचें ना. आनी ती काम करिनात जाल्यार आमकां इलाज सारको मेळचो ना. देखून तांकां पुरो सहकार जाता तो सहकार आमी तांकां दिवपाक जण एकल्याक आमकां कायदो ही ड्युटी आमची. बरे भाशेन ती सांगतात ते भाशेन आमी वावरूंक बेस्तीच उत्सांबळाय करिना जावंक. भोव करून आमी जेन्ना हॉस्पिटलांनी वेता कॅज्युअलिटी वॉर्डान थंयसर जायती उत्सांबळाय जाता. कोणाक बेड मेळना, कोणाक ऑक्सिजन मेळना. वय ही परिस्थिती आमची ती मानून घेवपाक गरज आसा. आनी जाता ते भाशेन जें कितें आमचे लागीं आसा तेंच घेवन एकामेकाच्या आदाराक पावप गरजेचें. जशें आयच्या पयल्या वाचपान आमी आयकलां, आमी दुसऱ्या कडलें घेता त्या हून चड दिवप हें व्हड, हें महान. म्हणटच कितें दिवपाक जाता आमच्यान हो सहकार दिवपाक जाता. आमच्यानी बरीं उतरां दिवपाक जातात एकामेकाक. फाटल्या दिसांनी आमी पळयलां जेन्ना सायक्लोन आयला हॉस्पिटलांनी जायती परिस्थिती बिगडल्या. थोडे व्हिडियोज शेअर जाल्ले आसात. सगळीं बाराबर मेळून थंयसरली परिस्थिती बरी करपाक वावुरतात. भोव करून GMCन जें कितें जालां तें आमी पळयलां. एकामेकाक हात दिवन ते सगळे पेशंट्स आनी तांचीं घरचीं जीं आसात ती परिस्थिती हाताळपाक तांणी प्रयत्न केलो. दोतोरांक, नर्सींक आपणाचो आदार दिलो. आनी आयज जरी तर आमी तांचे लागीं विचारीत जाल्यार ती खुशाल आसतलीं. कित्याक हें बरें काम तांणी केलें आनी सगळीं बरे भाशेन आसपाक तांकां आदार मेळ्ळा. म्हणटच एकामेकाक आदार दिवप आमी गरजेचें. आमचे लागीं घडये ऑक्सिमिटर्स आसात, आमचे लागीं हेर दुसऱ्यो वस्तू आसात. जायत्यो वस्तू हेच भाशेन जाल्ल्यो आसात. ते ऑक्सिमिटर्स जे आसात ते जायत्यांचे पिड्ड्यार जाल्ले आसात. थोड्यां लागीं ऑक्सिमिटर्स नात जाल्यार थोड्यांनी आपणा लागीं आसात ते सांबाळून दवरलेले आसात. जाल्यार एकामेकाक आदार दिवपाक आमचें काम जालां. ऑक्सिमिटर उजार करून ते दुसऱ्यांक दिवया. कित्याक
ह्या वेळार भोव करून जेन्ना बरी ना आनी ऑक्सिजन लेवल देंवता तेन्ना ऑक्सिमिटर आसपाक गरजेचो त्या प्रमाणे आमी दोतोराक उलो मारूंक तर एकामेकाच्या आदाराक आमी हे भाशेन पावोवंक जाता आनी हें करता आसतना भाव भयणीनो एक नॅगेटिविटी आयज पसरत आसा घडये वय सरकार चुकला सरकाराच्यान हाताळूंक जावंक ना पूण तें जावं ना तितूंकूच आमी जरी तर नॅगेटीव जावन फकत सरकाराकूच ब्लेम करीत रावत जाल्यार कांय जावचें ना त्या उन बरें जशें म्हणटात इट इज बेटर टू लायट अ कॅन्डल दॅन टू कस द डार्कनेस जें कितें परिस्थिती आसा ती आमच्यान ना म्हणूंक जायना पूण हे परिस्थितीन जेन्ना आमी सगळीं बाराबर मेळून ताचेर झूज मांडटा तेन्ना आमचें जैत जातलें जेवणाची तयारी करपाक आनी हेर आदार करपाक जायते जाण मुखार सरल्यात कितले व्हॉलंटियर्स मुखार सरल्यात कितले एसोसिएशन्स मुखार सरल्यात आमची भाव भयणां परदेसान आसात तांणी पासून कितलो आदार पाठयत आसात दुसऱ्यो कंट्रीज ज्यो आसात दुसरे देश आसात आमकां भारताक हो आदार पाठयत आसात म्हणटच हे महामारीचेर झूज मांडूंक आमचे लागीं फावो तितलें आमकां आसा जेवणाचो आदार आसा वखदांचो आदार आसा ऑक्सिजन तोय बीन येता जाल्यार ह्या सगळ्यान जें कितें उणें पडलें आसा तातूंत आमी आमचो आदार दिवंक ही आमची जण एकल्याची पॉजिटिविटी कोवीड पॉजिटिविटी न्हय पूण आमचे मनाची जी पॉजिटिविटी आसा हाचेर झूज मांडूंक ती एकदम गरजेची सांबाळुया जेवण बरे भाशेन जेवया भोव करून ज्या कोणाक पिडा लागलेली आसा जीं घरचीं आसात पिडेवंतांची तांणी आपणाची इम्युनिटी बरे भाशेन सांबाळपाक एकदम गरजेचें देखून सगळीं जेवणाचे बाबतीन बरे भाशेन रावया बरे भाशेन हेल्दी फूड्स आमी जेवया आनी अशें करता आसतना भाव भयणीनो एकामेका पासत मागूंक आमकां एकदम गरजेचें आमच्या हातान घडये ना आमच्यान जायना तें देवाच्यान सगळें जाता आनी ही परिस्थिती खरेपणी देवाच्या हातान आसा देखूनच एकामेका पासत विनंती करप एकदम गरजेचें मागत रावया एकामेका पासत एकामेकाक मागण्याचो आदार दिवया ना जाल्यार आमच्यान ही परिस्थिती हाताळूंक जायना जशें बागेवन पावल न्हंयच्या पयल्या वाचपान आमकां उगडास केला एकामेका पासत मागूंक आयज शुभ वर्तमानान जेजू आपल्या शिसां पासत खेरीत मागणें करता आनी तांकां सगळ्या वायटांतली निवार म्हूण मागता आनी हें करूंक जेजू म्हणटा तांचे पासत हांव म्हाकाच संस्कारता आमी जण एकल्यान ही आमची संस्कारणी आयज देवाक नव्यान करपाची गरज आसा कित्याक देवा विरेत आमच्यान हें कांयच करूंक जायना पूण देव आमच्या सांगाता आसा जाल्यार आमकां खरेंच कित्याचीच भिरांत ना तर एकामेकाक सहकार दिवन एकामेका बराबर वावरून जी परिस्थिती आमचेर आयिल्ली आसा ताचेर आमी झूज मांडूंक आनी जैतिवंत जावंक हो जेजू ह्या आल्ताराचेर आतां येता ताका आमच्या काळजान घेवन ताका आमच्या मनान दवरून ताचें उतर आयकून आनी तें पाडून आमी हे महामारीचेर जैत व्हरुया एकामेकाक आदार दिवया घट रावया आनीक जेजूच्या जैतान वांटो घेवया